कायदो व्यवस्थाही वाढल्या, भ्रष्टाचार वाढला, सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यांत नात। इतली सगळी प्रकरणां घडून लेगीत मुख्यमंत्री ओगी कसो तो आपल्या भ्रष्टाचारी मंत्र्याचेर कारवाय कित्याक करिना? कित्याक तर ह्या सगळ्या गजालींनी मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली। मंत्री गोविंदान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर ठाकरे उलयतालो। काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी केला तेन्नाच्यान आपूण भाजपा सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा। भाजपाचे राजवटीन गोंयांत कायदो आनी वेवस्था सामकीच इबाडल्या, अपघात वाडल्यात, भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा, सरकारान ते मंत्री मुख्यमंत्र्याचे ताब्यांत ना। इतल्यो सगळ्यो गजाली जावनूय मुख्यमंत्री ओगी कसो आसा काय मुख्यमंत्री ह्या गजालींनी सामील आसा काय कितें असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली। सत्तरी तालुक्यांत आशिल्ल्या सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींची माहिती एकठांय करून कुशळ आनी शिक्षीत आशिल्ल्यांक रोजगाराची संद दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें। अटल आसरा येवजणे अंतर्गत पर्ये मतदारसंघांतल्या लाभार्थ्यां खातीर फाळकोय आयोजीत केल्ल्या शिबिरांत मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले। मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हांच्या अध्यक्षतेखाला जोड बसका जाली। सांडपाण्याची समस्या आणि मडगावच्या पोरण्या इमारतीच्या मुद्द्याचेर ह्या बसकेन चर्चा जाली। धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्या इमारतींची जोड पळोवणी करपाचो निर्णय ह्या बसकेन जालो। तशेंच ज्या जाग्यार सिवरेज पायपलायन घालप शक्य ना त्या वाठारांत पंपिंग स्टेशन उबारतले अशें आमदार दिगंबर कामतीन सांगले। बोरीमळ केपें भलायकी केंद्रा भायर रस्त्याचेर दर वर्सा प्रमाणे पावसाचें उदक सांचून रावला। नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां हातांत घेवन नाल्यांतलो गाळ काडिल्लो खरो, पूण पावसांत सगलो कोर येवन सांचिल्ल्यान तो परत्यो भायर व्हांवपाक लागल्यात। ह्या वाठारांतल्या भितरल्या रस्त्यांची देखरेख करपाक भौशीक बांदकाम खातें अपेसी थारिल्ल्याचें नगरसेवक जयेश नायकाचें म्हणणें। संबंदीत खात्याक जर ही समस्या सुटावी करूंक जमना आसत तर पालिका हें काम हातांत घेवपाक तयार आशिल्ल्याचें जयेश नायक सांगता। फोंड्या मार्केटाची इमारत कोसळपाच्या स्थितीन आसा। ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता, हाका लागून ह्या इमारतीन जे वेपारी बसतात तांकां नगरपालिकेन भाजयेच्या मार्केटांत बसपाक सांगल्यात। मात वेपारी संघटणेच्या सुमार 60 ते 70 विक्रेत्यांनी भाजी मार्केटाच्या सुवातेन बसपाक कर विरोध केला। ह्यात पयलीं पालिकेन आमकां नव्या मार्केटाच्या फाटल्या वटेन स्थलांतरीत करपाची वेवस्था केल्ली, मात परतून पालिकेन आपलो निर्णय बदलला। एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्यार परतून शिफ्ट करता, हाका लागून वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या। टेलर, पिड्डूकार, काकणकार, कपडे तशेंच हेर वापरांनी भाजयेच्या मार्केटांत बसपाक न्हयकार दिला। वेपाऱ्यां खातीर जी शेड केल्या ते सुवातेर आमकां स्थलांतरीत करचे अशी तांची मागणी आशिल्ल्याचें वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष गारूड सामंतान सांगलें।
राज्यांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो चालूच. गुंचले 4 आस्थापनांचेर धाड घालून तांकां नोटीशी धाडल्यो आनी एक सील केली. जाल्यार कळंगुटे बेकायदेशीर रितीन चॉकलेटी तशेंच हेर खाद्यपदार्थ भायल्या राज्यांतल्यान विकते हाडून परत पॅक करून गोंयांत विक्री करपाच्या गुदामांचेर धाड घालून सुमार 2 ते 3 लाखांचें सामान जप्त केलां. ह्या पदार्थाचे सॅम्पल चांचणे खातीर धाडून दिल्ले आसा. ते उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें वरिश्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगलें. फाटल्या वर्सा प्रमाणे अंदूय मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गाची संरक्षण वणत कोसळपाची भिरांत आतां राजन कोरगांवकर हाणें उक्तायिल्ली आसा. संरक्षण वणटीक वेरो पडिल्ल्यान भर पावसान ही वणत केन्नाय कोसळूं शकता. ह्या महामार्गाचेर येरादारीचे यो वच करून आसता देखून कसलीय जिवीतहानी जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची अशी मागणी थळावो नागरीक राजन कोरगांवकर हांणी केल्या. आडवेळा पावसाक लागून कुळ्या मेटावाडा वाठारांतल्या 107 शेतकारांचे लाखांचे लुकसाण जाले. हे विशींची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केली. त्या बातमेची दखल घेवन धारबांदोडीच्या झोनल शेतकी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकारांची तात्काळ बसका घेतली. शेतकारांक लुकसाण भरपाई दिवपाचें ताणें आश्वासन दिलां अशी माहिती राक्षस मळिकेश्वर शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष नामदेव मातोळकारान दिली. गोंयच्या टॅक्सीकारांनी आपल्यो समस्या सोडोवचे खातीर गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली. कांय प्रस्तावीत धोरणाक लागून टॅक्सी चालकांच्या वेवसायाचेर परिणाम जावपाक लागला. टॅक्सीकारांचे प्रश्न सोडोवचे खातीर मदत करपाची टॅक्सीकारांनी विजय सरदेसाया कडेन मागणी केली. दक्षिण गोंयच्या शेल्डे आनी कुंकळ्ळेच्या वीज उपकेंद्र आनी 220 केव्ही आंतरराज्य आनी राज्य भितरल्या वीज लायनीच्या देखरेखीच्या कामाक लागून 1 जून सकाळी 7 ते दनपारां 3 मेरेन वीज पुरवण खंडीत आसतली. वीज खातें दक्षिण गोंयांतल्या वीज लायनीचे देखरेखीचे आनी दुरुस्तीचे काम करतले. शेल्डे आनी कुंकळ्ळी हांगच्या एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज उपकेंद्रांचे देखरेखीचे काम आनी 220 केव्ही आंतरराज्य आनी राज्या भितरल्या वीज लायनीच्या देखरेखीच्या कामां खातीर आयतारा 1 जून 2025 दिसा सकाळी 7 ते दनपारां 3 मेरेन वर्सुकी देखरेख आनी दुरुस्ती कार्यावळी खाला वीज पुरवण बंद दवरपाचो निर्णय वीज विभागान घेतला. देखून ह्या काळात काणकोणा, साश्टी, सांग्यार, केपें तालुक्यात सयत धारबांदोड्या तालुक्यांच्या किल्लपाल, दाबळ, शिगांव, कुळें, मोले आनी फोंडे तालुक्याच्या पंचवाडी पंचायत वाठारांत वीज पुरवण बंद आसतली.
सावलीच्या उदकान बुडिल्ल्या कुडी गावांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पूजा गावांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली। धरणाच्या उदकाची पातळी ह्या वर्सा अपेक्षे परस चड आशिल्ली, ताका लागून देव सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव ह्या वर्सा जाय तसो करपाक मेळूंक ना। पूण निमणी सोमेश्वराची पूजा करपाक मेळिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। सावलेच्या उदकान बुडिल्ल्या कुडी गावांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पूजा गावांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली। सांगेवालांतलो कुर्डी गांव सुमार 10 म्हयने साळावली धरणाच्या उदकान बुडिल्लो आसता। मे म्हयन्यांत हे उदक कमी जालें काय गांवचे लोक एकठांय येवन देव सोमेश्वराचो उत्सव मनयतात। 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेर हो उत्सव मनयतात। कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गांवांत येवन ह्या उत्सवांत वांटेकार जातात। मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ली, ताका लागून सोमेश्वराचो उत्सव करपाक मेळनाशिल्लो। पूण मंगळारा उदकाची पातळी मातशी देंविल्ल्यान गांवच्या कांय लोकांनी एकठांय येत कुर्डी वचून देव सोमेश्वराची पूजा करून देवाचो आशीर्वाद घेतलो। आडवेळा पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय, काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांक बरेच लुकसाण जाल्ले। लुकसाण भरपाई मेळची हाचे खातीर ह्या वाठारांतल्या शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या। मात शेतकारां कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात, ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात खंय। आडवेळा पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत शिल्ल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जाल्ले। हातूंत कुडचडेच्या बाणसाय, काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांचोय आस्पाव आसा। लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाई दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नाईक हांणी दिल्लें। ते प्रमाण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाई मेळची हाचे खातीर शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्यात। मात शेतकारां कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात, ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात। विरोधी पक्षा परस भाजपाच्या मंत्रिमंडळांतलेच फुडारी विरोधी जाल्यात अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या। सरकारांतल्याच मंत्री गोविंद गावडेन सरकाराचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचार करपाची गरज आसा अशें विजय म्हणटा। भाजपाच्याच कार्यालयांत चोरी जाता हाचे वेल्यान सरकार बेजबाबदार आसा हें सिद्ध जाता। सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत गुन्यांवगिरी वाडल्या असो आरोप गोवा फॉवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला। नवे लायसन काडपाचे वा लायसन रिन्यू करपाचे आसत जाल्यार तुमकां आतां 45 मिनिटां खर्च करून आरटीओ ऑफिसान अपघातांच्या संदर्भात जागृताय निर्माण करपी एक व्हिडिओ पळोवचो पडटलो। डीआयजीओ आनी भारत कॅर्स हांणी हो नवो उपक्रम सुरू केला। रॉंग सायड ऑफ द रोड अशें ह्या उपक्रमाचें नांव जावन आसा। सुरवातीक 9 आरटीओ ऑफिसांनी ही लॅब सुरू करतले खंय। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी सांखळे मतदारसंघातल्या नावेली वाठारांत सेंट्रल बायोफ्युअल लिमिटेड कंपनीच्या इथेनॉल प्लांटाची पायाभरणी केली। 13 वर्सां आमदार जावन नावेले औद्योगिक वसाहतींत हांव एकूय रोजगार प्रकल्प हाडपाक शकलो ना हाची म्हाका खंत भोगता। मात ह्या इथेनॉल प्रकल्पाक लागून नावेलींतले दादले तशेंच बायलां मेळून 150 लोकांक रोजगाराची संद मेळटली ही म्हजे खातीर समाधानी गजाल अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें।
पुण्यातल्या वैष्णवी शशांक हगवणे हुंडोबळी प्रकरणात धक्को दिवपी माहिती मुखार आयला। वैष्णवीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयिल्ल्यान तातूंत जायत्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात। वैष्णवीन आत्महत्या केल्ली तेन्नाय तिचो शारिरीक छळ जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। ताच्या आंगार वट्ट 30 खुणो आसात, हातूंतल्यो 5 ते 6 ताज्यो। हाका लागून आत्महत्येच्या दिसा मेरेन हगवणे कुटुंबान तिचो छळ केल्ल्याचें मुखार आयला। शारिरीक आनी मानसीक त्रासाक उबगून वैष्णवीन घरांत घोळ घेवन आत्महत्या केल्ली। हे विशीं तिचो घोव शशांक हगवणे, माय लता हगवणे, नणन करिश्मा हगवणे दोशी आसात। तशेंच देर आनी मावाकूय अटक केल्या। ह्या सगळ्यांक पुलीस बंदखण दिल्या। आरोपी राजेंद्र आनी सुशील हगवणे हे 17 ते 22 मे हे 5 दीस लिपून राविल्ले। ह्या काळान तांकां आश्रय आनी मजत करपी 5 जाणां आड पुलिसांनी कारवाय करीत तांकां अटक केली। गुन्यांव दाखल जाले उपरांत पुणेच्यान पळून गेल्ल्या दोगांकूय सुरक्षीत सवातेर दवरपाक आरोपींनी मदत केल्ली। मजगतीं हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 7 दीस गोंयांत पावस कायम उरतलो। तशेंच आयच्यान फुडले 3 दीस उटंगराचो पावस आसतलो। तशेंच ताचे फुडले 4 दीस मध्यम पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ओडिशा आनी पश्चिम बंगालच्या कांय वाठारांनी बंगालच्या उपसागरांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याचे परिणाम दिसता। हांगच्या दर्यान 7 ते 10 मजगती इमारती इतली उंच लारां उसळिल्ल्यान नागरिकां मदीं भयाचें वातावरण पळोवपाक मेळटा। फुडल्या 24 वरांनी केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागान पश्चिम बंगालांत पावसाचो नेट वाडटलो अशी शिटकावणी जारी करीत कर्नाटकाचे शिमेवेल्या वाठारांतूय गोग्यांनी पावसाची शिटकावणी दिल्या। जाल्यार केरळांतल्या दर्यादेग भागांत दर्या खवदळिल्ल्यान हांगची आपतकालीन यंत्रणाय सतर्क आशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। देशाच्या उत्तरेक सावन ते दक्षिणे मेरेन हवामानाची स्थिती नदर भोंवडायल्यार चडशा राज्यांनी पावस पाविल्ल्याचें दिसता। तातूंतूच नव्यान सक्रीय आशिल्ल्या एका अस्तंत वादळाक लागून दिल्ली, हरियाणांतूय पावसान हाजेरी लायली। तशेंच उत्तरेक आशिल्ल्या राज्यांनी पावस आनी थंडी अशी वातावरणां दिसून आयला। नेत्रज्ञ मोसमी वारे केरळ मार्गान महाराष्ट्रांत व्हावला। ह्या वाऱ्याचो परिणाम दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश मेरेन दिसता। केरळांत पावसान सगळे कडेन नेट धरला। दिल्लीक कांय सुवातांचेर उदक सांठून उरपाच्यो घडणुकोय घडल्यात। IMDच्या म्हणण्या प्रमाण सोमारा देशांतल्या 9 राज्यांनी मॉन्सून दाखल जालो आनी ह्या मॉन्सूनाचे वारे थंयच्या थळाव्यांकूय दिसले। सध्या मॉन्सून वाऱ्याचो प्रवास सुरू आशिल्ल्यान देशाच्या चडशा वाठारांनी पावसान आपली हाजेरी लायल्या। जाल्यार 21 राज्यांनी वादळ वारे आनी घोग्यांनी पावसाची शिटकावणी जारी केल्या। आश्चर्याची गजाल म्हळ्यार अंदू मॉन्सूनाच्या वाऱ्याचो वेग अपेक्षे परस चड आशिल्ल्यान मॉन्सून 24 मे केरळांत दाखल जाल्या उपरांत हे वारे 25 मे मेरेन गोंय, मिझोराम, नागालँड आनी महाराष्ट्र मेरेनूय दाखल जाले। कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले काय गावडेक राजीनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां। मंत्री गोविंद गावडे सध्या गोंया भायर आसून ते 29 मेक गोंया येतले। गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा। मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्ल्या गंभीर आरोपांची दखल भाजपाच्या नेत्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी घेतल्या। ताका लागून गावडेंचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी जायत आसा। गोविंदाक उडयलो जाल्यार मंत्रिमंडळांत स्थान मेळोवपा खातीर इत्सुकांनी तयारी सुरू केल्या। मंत्रीपदा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा। हरियाणांतल्या पंचकूल शारांत सोमारा राती उसरा एकाच कुटुंबातल्या 7 जाणांनी वीख पिवन आत्महत्या केली। हे विशीं म्हायती मेळटाच पुलीस घडणूक सुवातेर पावले। ते सगळ्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेली। हे कुटुंब मूळ उत्तराखंडच्या देहरादूनचे। सोमारा ते बागेश्वर धामचे बाबा धीरेंद्र शास्त्री हांची कथा आयकुपा खातीर पंचकूल आयिल्ले। मरण आयिल्ल्या मदीं प्रवीण मित्तल, तांची घरकान्न, जाणटे पालक आनी 3 भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण प्रवीण मित्तल हाणें कांय काळा पयलीं देहरादूनांत टूर अँड ट्रॅव्हल्सचो वेवसाय सुरू केल्लो। थंय तांकां अपेस आयलें। हाका लागून पुराय कुटुंबान कथेंतल्यान परततना हें पावल उबारलें आसुंये। सोमारा रातचे सुमार 11 वरांचेर गाडयेंत बशिल्ल्या लोकांनी वीख घेतिल्ल्याचो फोन पुलिसांक आयलो। तेन्ना तांची स्थिती खूबच गंभीर आशिल्ली। पुलिसांचो पंगड घडणूक सुवातेर पावलो। तो पुलिसांक 6 जाणां बेशुद्ध अवस्थेंत सांपडलीं। तांकां बेगोबेग सॅक्टर 26तल्या ओजस हॉस्पिटलांत व्हेलीं, मात कांय वेळांतूच त्या 7 जाणांक मरण आयलें।
सोमारा राती बांबोळी सर्व्हिस रोडार रेंटअप बायक आनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी रेंटअप बायकीन कारीक नेटान धपको दिलो. दुचाकीचेर आशिल्ले दोगूय जाण सोऱ्याच्या गुळेंत आशिल्ले अशें कळटा. दोगांकूय दुखापत जाल्ल्यान तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केल्या. दिवसाच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्यो त्यो आडसराच्यो कट्ट्यो निमणे काडपाचें काम हातान घेतलां. ताका लागून पावसाळी दुयेंसां पातळपाचो धोको कमी जाल्लो आसा. नितळ आनी सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवसाच्या बाजारात प्रचंड प्रमाणात आडसराच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडिल्ल्यान जिवगेणो पावसाळी दुयेंसां पातळपाची भिरांत निर्माण जाल्ली. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घालतकीच पालिकेक जाग येवन ह्यो कट्ट्यो काडपाचें काम हातान घेतलें. एके वटेन नुस्तें म्हारग जाला जाल्यार दुसरे वटेन बॉयलर तांतयांचें मोल वाडत आसा. नुस्तें फाटोफाट आतां बॉयलर तांतयां म्हारग जाल्यात. सध्या बॉयलर तांतयां डझना फाटल्यान 15 ते 20 रुपयांनी वाडल्यात. तांतयांची आवक कमी जाल्ल्यान तांतयां म्हारग जाल्यात अशें कळटा. तांतयां म्हारग जाल्ल्यान खवय्यांक मात प्रश्न पडला. मनशाच्या चिपणाक लागून हिमालयाची तळी नश्ट जावपाक लागल्या. उत्तराखंडांतल्या नैनिताल, भीमताल, सत्तल आनी नौकुचियातालची परिस्थिती गंभीर आसा. शास्त्रज्ञांनी शिटकावणी दिल्या. आमी हे विशीं योग्य काळजी घेवंक ना जाल्यार फुडल्या 5-10 वर्सांत आमी जैवीक मरणाचे शिकार जातले. तळ्यांतल्या उदकाचे सद्याचे परिस्थिती विशीं जलशुद्धीकरण सल्लागार ग्लोबल एक्वाच्या ताज्या अहवालांतल्यान दिसून येता. तळ्यांत ऑक्सिजनाचो खर उणाव आसा. हाका लागून उदक इबाडटा. सादारणपणान उदक विरघळपी ऑक्सिजनाची पातळी 6.5 ते 8 मिलीग्राम लिटर आसची, मात ती 0.5 मिलीलिटर परस उणी आसा. भीमताल, सातताल तळे भितरल्यान मरता. तांच्या तळ्यापासून 1 मीटर मेरेन उदकांत ऑक्सिजन ना, जाका लागून तळ्याचो भाग जैवीक नदरेन नश्ट जाला. हाका लागून हांगची अचकीत नुस्तीं मरपाच्यो घडणुको सदांच घडटात. ग्लोबल एक्वा तज्ञ आनंद कोरंगा हांणी सांगलें. रोरो फेरी नायट सोडण ते रायबंदर ह्या मार्गाचेर प्रवास केलो. रोखडीच ती सुरू जातली. पळयात.